जेन्ना सपोर्ट प्रायस डिक्लेअर करता रायसाचे, रायस व्हरोन आमी गव्हर्मेंटाच्या जे कृषी घर आहा वो यार्ड आसता थिंगा व्हरोन जेन्ना दिता तेन्नाच सबसिडी दिवपाक जाय. म्हाका दिसता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान स्पेशली मिनिस्टरान, एग्रीकल्चर मिनिस्टरान आनी डायरेक्टरान एक खंय तरी बसपाक जाय आनी हेचेर भासाभास करपाक जाय आनी फायनली जे बेनिफीट फार्मरांक जे मेळपाक जाय ते डायरेक्ट दिवपाक जाय. ती प्रोसिजर करून थिंगा फायल हिंगासून आयज रायस दिलो आनी फायल मूव जाता 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 करून ती फायनान्सान पावता ते पयशे येवपाक आनी मागीर दिवपाक ते 1 वर्सा वयर जाता. गोंयान युथाक फुडें काडीत आनी वेजिटेबल जर तर स्टार्ट करीत आनी ऑर्गेनीक फार्मींग जर तर आमी करीत जाल्यार म्हाका दिसता की 20% जे फार्मींग आसतले, जे वेजिटेबल्स आसतले ते गोंयचे लोक कृषी आमचो जो हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आहा तांकां विकतले आनी तेंचे ऑन द स्पॉट पयशे मेळपाक जाय. कित्याक ते पयशे रोलिंगान वचपाक जाय. कित्याक आयज जर तर कितें विकले तेजे पयशे मेळले जाल्यार ते इमिडिएटली शेतान परतून काम करपाक स्टार्ट करूंक जाता. आनी म्हाका दिसता फार्मींग हें सिरियसली घेवपाची गरज आहा. आनी आमचे जे यूथ आयज गोंया भायर वयता ते कोण कितकेच जाण आमचे पुना वयता, मुंबय, बेंगलोर, दिल्ली कामाक ते गोंयानूच काम करूंक शकतले. कित्याक तेंचे कडेन शेतां आहा, तेंचे कडेन इतले व्हडले बीग लायक 10,000 कोणा कडेन 10,000, कोणा कडेन 4,000, कोणा कडेन 5,000, 6,000 अशें शेतां आहा. तेंच्यांनी टुगेदर पासून करूंक जाता, फार्मर्स क्लब करूंक जाता आनी बरी शेतां लावपाक जाता, वेजिटेबल लावपाक जाता, फ्रुट्स लावपाक जाता. म्हाका दिसता सरकारान हितून म्हाका दिसता एक स्पेशल कमिटी एक फॉर्म करपाची गरज आहा आनी ही कमिटी शूड गिव अ रिपोर्ट इमिडिएटली टू द गव्हर्मेंट ऑफ फार्मर्स. कमिटी जी आसता ती फार्मरांक घालून करपाची गरज आनी एक रिपोर्ट दिवपाक जाय गव्हर्मेंटाक की कशें कितें करीत जाल्यार आमचे यूथ एट्रॅक्ट जातले फार्मिंगान.